नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता। निमणे मुख्यमंत्री सावंताच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल, तवडकार आनी कामतीन घेतलो सोपूत। सुवाळ्याक लोबो जोडपे गोविंद आलेशना, संकल्प पावलो उसरा। तवडकार कामत मंत्री आनीक बदल आसा काय विचारल्यार मुख्यमंत्री आनी दामू म्हणटा केन्नाय कितेंय शक्य, खात्यांचेर जाप ना। सद्याक गोविंद आलेशाची खाती। तवडकार कामतीच्या सोपूत विधीक मंत्रीपदाच्या चर्चेंत आशिल्ल्या आमदारांची कूस, दिलायलाच्या मतदारसंघान उक्तावण। मायकल म्हणटा आचकीत थल्ले, संकल्प खंय खोशी। पोन्न्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाकडेन जाल्ल्या रोड रेज प्रकरणात 16 जाणांचेर केस, 6 जाणांक उखल्ले। दोगा गाडेकारांच्या वादा उपरांत मारामारी। चवथीचे 11 दीस पुराय जाता मेरेन फोंड्या बाजारांत कपडे विक्रेत्यांची सुवात आसा तशीच, तांकां हालोवचे ना। मुख्यमंत्र्याचे उतर, बरे वायटाची जबाबदारी व्यापाऱ्यांचेर। चिमला वाठारांत फूट पेट्रोलिंग, पोन्न्या गोंया हिस्ट्री शिटरांक पुलीस स्टेशनार आपोवन झडटी। पुलिसांची फूट पेट्रोलिंग 2 दिसांत 35 जाणांक उखल्ले। आनी आजगांवा शेतांतल्या बांयन पडून एकटो सोंपलो। चार कापतना अदमास चुकून बांयन सोंपलो तो बलराज, मूळ तेलंगणाचो। सावंत सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचे एकदाचे रिशफल। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार नवे मंत्री। बुधवारा आलेशान मंत्रीपद सोडिल्ले। आज तवडकारान सभापती म्हणून राजीनामो दिलो। दिगंबर कामत 13 वर्सां उपरांत मंत्रिमंडळान। वयर सावन सकल मेरेन सगल्यांचो उपकारी। तवडकार 2027 उलयता। सुवाळ्याक लोबो जोडपे गोविंद आलेश दिसले ना, संकल्प उसरा। रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्ती किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळचो ना वा ताजे लागीं उक्ती। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। 13 वर्सां उपरांत जनतेची सेवा करपाक मेळिल्ल्या संदीचो पक्षाक फायदो करून दिवपाचें ध्येय दवरून वावुरतलो म्हूण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो। नेटान म्हाका काम करपाक मेळटलें, पक्ष मजबूत करपाक मेळटलो आनी पक्षाक ताचो फायदो करून दिवपाक मेळटलो। हांव जवळ जवळ 13 वर्सां भायर आशिल्लो मंत्रीपदांतल्यान। एक बरी संदी मेळ्ळ्या लोकांची, गरीब जनतेची, प्रजेची सेवा करप नेटान आनी तातूंतल्यान पक्षाचो फायदो करप हे म्हजें दोळे मुखार ध्येय दवरून हांव काम करतां। दर फावटी पक्षान दिल्ल्या जबाबदारीचेर 100% दिवपाचो यत्न केला। हे फावटी तसोच यत्न जातलो आनी 2027 बीजेपी फूल मेजॉरिटीन हाडपाचो यत्न जातलो म्हूण मंत्री रमेश तवडकार उलयलो। 2027 इलेक्शन लक्षांत धरून आनी म्हजे सारको एक संघटनाचो कार्यकर्तो की पक्षाच्या ह्या सगळ्या बाकी स्ट्रक्चरांक जाय, कारण सभापती आसलो जर जायत न्ही, हांव पक्षाच्या बाकी खंयच्याच कामाक हांव करूंक शकनाशिल्लो असो विचार करून जे आसा न्ही, पार्टीचे वरिश्ठ आनी आमचे स्थानीक नेतृत्व आसा त्या सगळ्यांनी म्हजेर एक वेगळी जबाबदारी दिला। हांव आतां पर्यंत ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो बखूबी निभोवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा। आतां ही जबाबदारी सुद्दां आसा की फुडले 1.5 वर्स की आमकां काम करपाचें आसा। हो सरकारचो कालखंड पुराय जाता आनी त्यामुळे ह्या 1.5 वर्साक की जनते पर्यंत पावोवन जे आसा न्ही, भारतीय जनता पार्टीचे जी पॉलिसीज जी आसा, सरकारी ज्यो पॉलिसी आसा
त्यो लोकां पर्यंत पावून दिसना. फुडल्या 2027 नंतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कशी येतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करून जबाब दिल्ले आसा. दोनूय मंत्री बरे अनुभवी आसात. तांच्या अनुभवाचो पक्षाक आनी गोंयांक फायदो जातलो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. दोन्ही आमदार जे आसात जे आयज मिनिस्टर जाले तांकां कामाचो खूब अनुभव आसा. खूब वर्सां पासून ते राजकारणान भितर आसा. तांच्या कामाचो तांच्या वर्सांचो आनी हाचो अनुभव जो आसा त्या अनुभवाच्या आदारार सरकाराक फुडें व्हरपाक आमकां मदत जातली. संघटनाय आमकां वाडोवपाक जाय. पक्ष हो वाडत आसा त्या पक्षाक सगळ्यांक सांबाळून घेतना आमकां आनीक घटमूट करपाची प्रक्रिया आसा. प्रमोद सावंत कॅबिनेटान दोग नवे मंत्री. दोगांचोय सोपूतविधी जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक मिडियान गाठलो. दोगांकूय परबी आनीक रिशफल आसा काय विचारल्यार मुख्यमंत्री आनी दामू म्हणटा केन्नाय कितेंय जावं येता. खातें वांटपाचेर मात कांयच सांगिना. सध्या दोगांकूय दितले जाल्यार गोविंद आनी आलेशाची खातीं आसात. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर ह्या सगळ्यांचे इंडक्शन माझ्या कॅबिनेटात जालें. हांव तांकां खूब अभिनंदन करता. दोगांयक खूब कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी दोगूय जाण मंत्री म्हणून सरकाराच्या कामात खूब बऱ्या पद्दतीन इन्वॉल्व जातले. गोंयच्या आमी जशें म्हणटा की विकासात तांचोय हातभार खूब मोठ्या प्रमाणात लागतलो. आयच्या दिसा हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकारच्या वतीन तांकां दोगांयकूय शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तांच्यांनी खूब बरें काम करचें अशी तांच्या कडल्यान हांव अपेक्षा. सर तवडकराक म्हणटा की आपणाक आनीक स्पीकर म्हणून रावपाची इच्छा आशिल्ली बट आज गवर्नर ने 2 मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत और रमेश तवडकर इनको मेरे कैबिनेट में इंडक्ट किया. तो मैं दिगंबर कामत और रमेश तवडकर इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. पूरे गोवा के लोगों की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गोवा के विकास में उनका बड़ा योगदान रहेगा. यही उनको शुभकामनाएं. मेरे कैबिनेट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वो दोनों लोग गोवा के विकास में और गोवा के लोकहित का काम वो हमेशा के लिए करेंगे. बस यही मैं शुभकामनाएं उन लोगों को देता हूँ. सर पोर्टफोलियो कितें जालें डिसायड. सर पोर्टफोलियो कितें जाला सर. दोन्ही आमदार जे आसात जे आयज मिनिस्टर जाले तांकां कामाचो खूब अनुभव आसा. खूब वर्सां पासून ते राजकारणान भितर आसा. तांच्या कामाचो तांच्या वर्सांचो आनी हाचो अनुभव जो आसा त्या अनुभवाच्या आदारार सरकाराक फुडें व्हरपाक आमकां मदत जातली. संघटनाय आमकां वाडोवपाक जाय. पक्ष हो वाडत आसा त्या पक्षाक सगळ्यांक सांबाळून घेतना आमकां आनीक घटमूट करपाची प्रक्रिया आसा. आनी कितें जावपाक शकता. हां कितें जावपाक शकता. दोन मंत्र्यांचो आज सोपूतविधी जालो पूण थंय मंत्रीपदा खातीर चर्चेंत आशिल्ले आमदारां पैकी कांय जाण पावले ना. आमदार मायकल म्हणटा सुवाळो खंय अचकीत थारलो. ताचें काम थारिल्लें. दिलायला म्हणटा तिच्या मतदारसंघातल्या कामाचें उक्तावण आशिल्लें. संकल्प म्हणटा कामत आनी तवडकारा खातीर तो खोशी. मंत्रीपदावेल्यान देंवयल्ल्या गोविंदाक संपर्क जालो ना. दोन मंत्र्यांची शपथविधी आशिल्ली आणि आम्ही एक गजाल अशी नोटीस केली की ह्या शपथविधी ज्या आमदारांची नांवां येताली की तांकां मंत्रीपद मेळटलें अशें मायकल लोबो आणि संकल्प आमोणकर ह्या शपथविधीक दिसना. पूण खंय तरी मागीर आमी पळयलें की जेन्ना शपथविधी सोंपली तेन्ना संकल्प आमोणकर थंय पावले. पूण मायकल लोबो दिलायला लोबो आणि जे हालींच जांकां मंत्री म्हणून ड्रॉप केले ते गोविंद गावडे आणि जे कालूच रिजायन जाले ते अलेक्स सिक्वे ह्या शपथविधीक दिसना. आमी तांकां संपर्क साधलो तेन्ना मायकल लोबो कडल्यान कळ्ळें की शपथविधी ही अचानक ठरयली आणि तांचे पयलीं कितें तरी कमिटमेंट्स आशिल्ले कोणाक तरी मेळपाचे आशिल्ले तेजे लागून ते पावना. डिलायला लोकांक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना कळ्ळें की तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे गणपती विसर्जनाची तळी आशिल्ली ताचे इनॉग्रेशन आशिल्लें म्हणून ती पावली ना. अलेक्स सिक्वेराक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना तांच्यांनी सेम सांगलें की तांचे पयलींच्यान कमिटमेंट्स आशिल्ले कोणाक मेळपाचे जावं कितें कामाचे तेजे लागून ते ह्या शपथविधीक पावना. गोविंद गावडेक आमी संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो पूण तांकां कॉन्टॅक्ट जावना. सो ते कळना. पूण ह्यो गजाली आमकां दिश्टी पडल्यो की हे अशे तरेचे जे आमदार जे चर्चेन आशिल्ले ते ह्या शपथविधीक दिसले ना. सोपूतविधीचेर संकल्प आमोणकरान प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणटा तवडकर आनी कामती खातीर तो खोशी. कितली
कितलींशीं वर्सां जाली आमदार आसात आनी आयज तांकां योग्य पावती जी आसा ती आयज आमच्या गोवोरमेंटान दिल्ली आसा. आय एम व्हेरी हॅपी विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टी अध्यक्ष दामू नायक आनी आख्खी पार्टीचे कित्याक जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्लेली आसा ती हांवें पूर्ण केल्ली आसा. आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तो व्हडलो सपोर्ट म्हाका मेळटा इन द डेव्हलपमेंट सायड इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी मोरमोगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. सो तेज्या लागून हांव तेजो खरेंच मनानसून हांव आभारी आसा. आर यू सिरियसली हॅपी? डेफिनेटली यू कॅनॉट सी इट ऑन माय फेस. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पोन्न्या हॉस्पिसियो कुशीक बुधवारा जाल्ले रोड रेज प्रकरणांत 16 जाणांचेर केस. आतां मेरेन 6 जाणांक उखल्ल्यात. दोगा गाडयेकारांचे पेटले उपरांत दोगांचे ग्रुप आयले आनी केस्तांव चडार पडले म्हूण दक्षिण गोंयचो एसपी सांगता. उसमें कल शाम के टाइम में 2 बाइक वाले आपस में भिड़ गए. उसके बाद उनमें कहासुनी हुई, मारपीट चालू हुई. उसके बाद दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने लोगों को बुलाया, जिसकी वजह से और थोड़ी सी मारपीट हुई. तो उस केस में हमने एक FIR रजिस्टर की है, अनलॉफुल असेंबली, ग्रीवस हर्ट विद वेपन, बाकी सब सेक्शंस डाल के. उसमें अभी तक हमने 6 अरेस्ट किए हैं, बाकियों को राउंड अप किया है. ये एक्शन. कंप्लेनेंट अभी कौन है? वो दूसरा विक्टिम जो दूसरा जो विक्टिम था वो कंप्लेनेंट है. अभी अच्छा है, वो ज़्यादा लगा है कुछ उसको? कोई डेंजर वाली बात नहीं, पर इंजरीज है. और उनके ऊपर पहले कुछ हुआ था क्या? ऐसा ही झगड़े इसका गाड़ी से लगे ऐसा ही हुआ? जांच में निकल के आया है वो नॉर्मल डायरेक्शन को लेकर कहासुनी होते होते फिर लड़ाई में बदल गया. अभी अरेस्ट हुए उसमें कोई पहले कंप्लेन भी है उनके ऊपर किसी के पास अभी कंप्लेन. अनंत चतुर्दशी मेरेन फोंड्या बाजारांत कपडे विक्रेत्यांची सुवात आसा तशीच उरतली. कोणूच तांकां थंयचे काडचे नात. मुख्यमंत्र्याचें उतर. फोंडेची ओल्ड मार्केट बिल्डींग मोडूंक तेकल्या म्हूण पालिका विक्रेत्यांक दुसरे कडेन धाडपाची आशिल्ली. ते 4थी मेरेन तीच सुवात सोदतात. बरे वायटाची आपूण जबाबदारी घेता म्हूण तांणी पालिकेक लेखी दिला. फोंडा मार्केटात म्युन्सिपाल्टीन आहा जी आतां ओल्ड बिल्डींग आहा थंय काही 60 वेंडर्स आहा. ताच्या भितर क्लोथ मर्चंट, चप्पलवाले आनी जे कापडां विकपी आहा तांकां म्युन्सिपाल्टीन ऑलरेडी सांगलेलें की तुमी न्यू मार्केटान शिफ्ट जाय म्हणून, कारण ही ओल्ड बिल्डींग जी आहा ही केन्नाय कोसळपाक शकता म्हणून. सो जेन्ना तांकां सांगलेलें की सुजान तेंच्यांनी 4 पर्यंत टायम मागलेलो सिहोन जी म्हजी व्हडली टीम धाडली तांकां शिफ्ट करपाक लागून फोर्सफुली. ते वेंडर्स जे आसा सगळे CMाक मेळपाक गेले तेजे घरा सगळे. आनी तेज्या उपरांत CMान तांकां एश्युरन्स दिल्ली आसा की 4थीचे 11 दीस पर्यंत तांकां घेवन हाडपा वचना. CO आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जे ताणें आपोवन येयल्ले आसा. कळ्ळें म्हाका तुमकां सगळे रिपोर्टूच घे आनी फायल घे आनी यो चारांक यो. जे आमदार चारांक यो. पण सध्या कांयच करूं नाका, आयज कांयच करूं नाका. जाल्यार ह्या मार्केट वेंडर्सांनी एफिडेविट दिल्ली आसा की जबाबदारी तेंची म्हणून. एफिडेविट करून दिली तुमी थंय रावता म्हणून. आमी थंय रावता तो मेरेन समज कितें सर्जरी घडली आमकां समज कितें जालें आमी दवरतात. बरोवन दिली आमी तेज्यान स्टुडंटा खातीर बिबीक प्रॉब्लेम. केंद्र सरकाराचे 2 स्लॅबाचो प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सांन मान्य केला. आता फक्त 5 आणि 18% दोनूच स्लॅब, 12 आणि 28% स्लॅब आसचो ना. सद्याक गरजेच्या आणि खाद्यपदार्थांचेर 0 टॅक्स. सद्याक लक्झरी आणि सीन गुड्स 28% येतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोटारी SUV नव्या स्लॅबान सवाय जावे येता. केंद्राच्या 2 स्लॅबांच्या GST प्रस्तावाक मंत्री गटाचो बावटो. आता फक्त 5 आणि 18% स्लॅब, 12 आणि 28% स्लॅब आसचो ना. सद्याक गरजेच्या आणि खाद्यपदार्थांचेर 0 टॅक्स. नित्याच्या वापराच्या वस्तूंचेर सद्याक 5% GST आसा. जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक आणि सर्विसेचेर 18%. सद्याक लक्झरी आणि सीन गुड्स 28% येतात. नवो स्लॅब फक्त 5 आणि 18%. ताका लागून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोटारी SUV नव्या स्लॅबात सवाय जाव येतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे, ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना.
ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत। तुम्ही जर भरवशाचे आणि टिकाऊ पेवर्स सोदतात जाल्यार आता तुमचो सोद हांगाच सोंपता, कारण अल्कोपेव गोय राज्यांतले सगळ्यात व्हडले प्रीकास्ट मॅन्युफॅक्चरर तुमच्या खातीर हाडटा विविध रंगाचे आणि आकाराचे इंटरलॉकिंग पेवर्स। अल्कोपेव कपस्टोन आणि कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पासून तयार करतात। आयज मेरेन आमी गोंयांत पुराय 5 लाख स्क्वेअर मिटराची सुवात अल्कोपेव केल्या। अल्कोपेव गोयचे नामनेचे आणि विश्वासाचे प्रीकास्ट कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्साचे उत्पादक। चड म्हायती खातीर संपर्क करात। अल्कोपेव हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजाचे एक उत्पादन। सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना। खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट। विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित। चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात। अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजाचे एक उत्पादन। चिमला वाठारांत फूड पेट्रोलिंग पोन्न्या गोंया हिस्ट्री शिटरांक पुलीस स्टेशनार आपोवन झट्टी घेतली। उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्ता, SDPO आणि पोन्ने गोंयच्या पुलीस स्टेशनाच्या स्टाफाक घेवन फूड पेट्रोल। दक्षिण गोंयांतूय फूड पेट्रोलिंग चल्ला। फाटल्या 2 दिसांत 35 जाणांक उखल्ल्यात म्हूण दक्षिणेचो SP टिकम सिंग सांगता। चिंबला वाठारांत उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्ता, SDPO आणि हेर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्या कर्मचाऱ्या खाल पेट्रोलिंग जालें। पोरण्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनांत आफोवन हिस्ट्री शिटरांक पुलिसांनी तपासलें। रूटीन चेकिंग है, पुलिस रेगुलरली फुट पेट्रोलिंग करती रहती है, तो आज भी वैसे ही चल रहा है। ऐसी कुछ इनलीगल एक्टिविटीज कुछ ये हुई है अभी तक? मिले कुछ सर, कुछ लोगों को चेक कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं। तो रेगुलर काम है पुलिस का, प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है पुलिस का, दैट इज। जैसे कुछ बार बीर खुला हो ऐसा कुछ मिला है? अगर इलीगल बार कोई चल रहा है तो ऑब्वियसली एक्शन लेंगे उस पर, तो वो चेक करेंगे। सर विलेज एरिया में ड्रग इशू कुछ ड्रग्स इशू कुछ अभी तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। कल तो हिस्ट्री शीटर को राउंड अप किया था ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन, क्या वो हर 15 दिन में हिस्ट्री शीटर को चेक करती है पुलिस। तो 15 ये ओल्ड गोवा ने कल किया, अलग अलग पुलिस स्टेशन अलग अलग दिन बुलाता है। अभी रिसेंटली हमने इंस्ट्रक्शन दिए सारे पुलिस स्टेशन को कि एकदम इंटेंसिवली चेक किया जाएगा, तो वो काम चालू है। दक्षिण गोंयांतूय पुलीस खर पेट्रोलिंग करतात। कोणूय जर भौशीक वाठारांनी पियेतना सापडत जाल्यार पुलीस तांकां ताब्यांत घेता, तपास करता म्हूण दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग उलयलो। साउथ गोवा में पिछले 3 दिन से हम लोगों ने इंटेंसिव पेट्रोलिंग चला रखी है हर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में। शाम के टाइम में और रात के टाइम में PIs और SDPOs ऑन द फील्ड है, और जो भी आदमी मतलब एंटी सोशल एलिमेंट, अगर पब्लिक ड्रिंकिंग या कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ मिल रहा है तो उनको हम राउंड अप करें। पिछले 2 दिन में लगभग 35 लोगों को राउंड अप किया गया है वास्को, मडगांव सब डिवीजन में। बाकी पुलिस स्टेशंस में भी ये फुट पेट्रोलिंग चालू है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आजगांवा शेतांतल्या बांयन बुडून एकलो सोंपलो। बाय कुशीक आशिल्ले तण कापतना खंय बांयन पडलो। सोंपला तो 52 वर्साचो बलराज, मूळ तेलंगणाचो। फायर ब्रिगेडीन वचून बांयतल्यान ताची बॉडी काडली। आसगांवां शेताकुशीक आशिल्ली 4 कापतना 54 वर्सांचो बलराज शेतांतले बांयन बुडून सोंपलो। तो खंय तेलंगणाचो। एक 2 वाजून त्या 31 मिनटांनी कॉल आयले। कॉल ती एक मनीस बांयन पडला म्हणून, सो आमी तुरंत आयल्या उपरांत हांगा पळयता जाल्यार ती बांय 9-10 मिटर खोल आसा। सो आमची एक्सटेंशन लेटर 45 फीट एक्सटेंशन लेटर जी आसा ती लेटर फूल आमी भितर घातली ते, आनी आमी भितर 2 जाण आमचे फायर फायटर जे आसले तेंच्यांनी ट्राय केली की, आनी तेंचे 2 जाण लोकल आसले तेंच्यांनी बी ट्राय केली भितर वचून, आनी ट्राय केल्यार जाल्यार त्यो भितर वचूंक मेळना, म्हणजे ते उदक रिटर्न मारता, ती खोल बांय आसल्या कारणान आमकां भितर वचूंक मेळना जालें।
सो आमी ते गरे आमचे हावे ते गऱ्याने आमी ट्राय केली. गऱ्यान ट्राय करून करून आमचे एका फायर फायटराकूच तो गऱ्याक लागलो आनी एक वरभर लागले आमकां ते करपाक. सो तेतून आमी काडलो ते गऱ्यान काडलो ते. नाव बी कितें नाव तेचे बलराज तो तेलंगणाचो तो रेजिडेंट हांगा रावता तो आसगांव रावता. ते धोबयाचें काम करताले. तो न्हांवपाक देंवल्लो ना 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 तो थंय सरावंडींग कितें तरी चार आसली पळय ती चार साफ करपाक म्हणून आसलो. सो तेजे स्लीप जावन तो पडलो खाली. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. एसटीक आरक्षण दिवपी बिल संसदेन पास केले म्हूण मोदी सरकाराचे आमदार गणेश गांवकरान उपकार मानले. धरती आबा जनभागीदारी अभियान येवजणेचो खंय गोंयभरच्या एसटींक लाव जातलो म्हूण सावड्डेचो आमदार उलयलो. राना हक्क कायद्या खाला आशिल्ल्यो केशी बेगीन तडीक लागतले म्हूण तो सांगता. जे रिजर्वेशन फॉर एसटी इन गोवा असेंब्ली ह्या विशयाचेर जे पळय बील पास जाला पळय आनी ताका एसेंटूय मेळ्ळा राष्ट्रपतीचो, त्या खातीर ते सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. सगळ्या BJPचे लिडराक. ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पळय आसा पळय तेजे अंडर 25 विलेजीस आसा गोंयांत. सावथ गोवा 22 आनी नॉर्थ गोवा 3. त्या खातीर आमकां कितें जातलें जाणा आमकां जास्तीत जास्त फायदो कसो करून घेवप सगळ्या समाजाचो सगळ्या कम्युनिटीचो ह्या माध्यमांतल्यान हें करप आमकां शक्य जातलें. जरी तर समज सावर्डे मतदारसंघ तुवें विचारता तशें ही रिजर्व जायना जाल्यार सुद्दां खंयचे 4 जे पळय मतदारसंघ जातले पयले 4 मतदारसंघ जाता कित्याक की 40 समज 10% रिजर्व जाय जाल्यार 4 मतदारसंघ रिजर्व जातले. मे बी जे पळय आतां कमिशन आसा डिलिमिटेशन करपाचें रिप्रेझेंटेशना लागून ते कमिशन डिसायड करता तुजे क्रायटेरिया आनी त्या प्रमाणे ते जाता. टार्गेट जे पळय आसा ती सरकाराचे ते मार्च 26 पर्यंत जास्तीत जास्त सगळ्यो केसी क्लियर करपाच्यो आसा. आमचेय हांगा प्रयत्न आसा. आमी सांगता तुमकां सादारण 700-800 केसी आमच्यो आसतल्यो. थोड्यांक आमी ऑर्डर दिल्ली आसा. उरलेले कोणा जाल्यार ते सगळे आमी कितें करतले घेवन बसतले आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत सगळे हेजेर सगळे प्रोसिजर जर कंप्लीट जाले जाल्यार मार्च पर्यंत प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून ज्या प्रमाणे डिक्लेअर केल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ते सगळ्यो मेजर केसी सगळ्यो क्लियर जाता. मांडवीन क्रूज बोट बुडली. 2-4 दिसांच्या उटंगारान न्हंयत नांगरून दवरिल्ले क्रूज बोटीन उदक भरिल्ल्यान ती बुडली आसुये म्हूण अधिकाऱ्यांचो अदमास. बोटीन कोणूच नासतालो, कोणाक काय जावंक ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हणटा बोट खंय पासिंगा खातीर थंय लायिल्ली. बुडिल्ली बोट बेगिनात बेगीन काडची म्हूण पात्रांवाक निर्देश. खूप 2-3 दिसांनी पावस पडटा आनी पणजे मांडवी ब्रिजाच्या सायडीक आनी हांगासर मांडवी ब्रिजाच्या सायडीकूच मातशें एक 100 मिटराक हांगा एक क्रूज बोट आहा ती बुडलेली आमकां दिश्टी पडली. अंदाज असो येता की हो पावस चड लागल्या कारणान बुडो येता अशी म्हायती मेळटा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट सांगता बोट खंय पासिंगा खातीर थंय लायिल्ली. बेगीनचे बेगीन काडात म्हूण बोटीच्या मालकांक निर्देश दिला. Actually, there was an owner of it who has sold it to another owner. The first owner was Champions Club. Okay, so they have sold it to one Smith Ocean. Okay, and tege some Sujan Suktankar. Okay, so this boat was supposed to have a transfer of ownership. Okay, so they had inverted some papers and the process was on. Okay, meanwhile, no, they adun te anchor dolole. There is no crew on board, and this does not have a valid service certificate. So that's why there is no NOC was issued for plying. So this boat was not plying. There is no fuel on board. So I think because of the torrential rain, the water must have come in that, and this must have just listed at one side, and more water must have gone from the river. We have just instructed these people, the owners, just to remove it out immediately. So now they are just getting their divers and all already in the process, and they will remove it. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।